मुख्यमंत्री सावंत, येरादारी मंत्री मोविन, पर्यटन मंत्री रोहन आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेन दाबोळे विमानतळाच्या विशयाचेर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाची आणि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाची भेट घेऊन दाबोळे विमानतळ चालू उरचो म्हूण परतून आश्वासन घेतले। आमचे ज्योतिरादित्य सिंधिया मेळ्ळे, युनियन मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एव्हिएशन, आणि तेका आम्ही मेळ्ळे तेन्ना तेणे सांगले द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर ऑफ डबोलीम डज नॉट एराइज. आय एम गिविंग यू माय फुलेस्ट मीन्स एश्योरन्स. बोथ द एअरपोर्ट्स Dabolim and Mopa will continue. Question of Dabolim being affected does not arise. Okay. He will do what is necessary to see that both airports continue. Okay. And then Sangle, it is my airport as this Airport Authority of India airport. How can I even think of its closure of traffic being reduced and to close that? That question does not arise. And सारखे आमका आश्वासन दिले. Okay. थिंगासून आम्ही माननीय डिफेन्स मिनिस्टर मेळपा गेले श्री राजनाथ सिंग जी. तेणे आमकां सांगले जशे दुसरे स्टेटीनूय आहा गोंयानूय आहा डिफेन्स म्हूण एअरपोर्ट चलता आणि सिव्हिलियन एअरपोर्ट म्हणून चलता ते तशेंच चालू उरतले. कोणे सांगला कोण ही भीती घालता बेश्टे दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जाता प्रश्नच येना म्हूण. मोविनान नेव्हीचो इश्यू काढलो. बांदकामांक परवानगी घेतना नेव्हीकडच्यान थळाव्यांची सतावणूक जाता म्हूण रक्षा मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. रोखडोच उपाय काडटा म्हूण राजनाथ सिंहाचे उतर. परमिशन नेव्ही लोकांक खूप त्रास करता म्हणून सांगले. एनओसीच दिना. 5-6 महिने एक वर्स 1.5 वर्सान रिजेक्शन धाडटा. लेटेस्ट एक तेका दाखयलें पत्र येयला पुलीस व्हेरिफिकेशन हाड म्हूण येता. पुलीस व्हेरिफिकेशन घेवन यो म्हूण. हें कितें? हांवें सांगलें कितें ना कितें नये ते एक म्हणजे एक्सक्यूज सोदता. तेन्ना तेणें सांगलें आपण नेव्हल चीफा आपयता, गरज पडल्यार तुकाय आपयता त्या टायमा आणि जाता तितले बेग्याचे बेगीन हो इश्यू आपण रिझॉल्व करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.